हालीसराक पडपी 8 वेळा पावसाक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। गडगड आनी जोगला सयत हो पावस झडटा। अशा वेळार झाडां पडप, रस्त्यार उदक भरप अशे प्रकार चालूच आसा। तातूंतच मिरामार दर्यादेगेर एक धक्को दिवपी घडणूक घडली। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयच्या विशेष कार्यावळीत येवकार। मिरामार दर्यादेगेर जोगलाचो झटको लागून केरळचो पर्यटक अखिल विजयन हाका मरण आयले। तो आपले कुटुंब आनी इश्टा सयत मिरामार दर्यादेगेर आयल्लो। मंगळारा रातच्या 8:30 वरांच्या सुमाराक जोगला आनी गडगड मारून पावस झडटालो। त्या पावसात भिजून आपले गाडये कडेन वतना जोगूल पडले। ताचो झटको अखिलाक बसलो। हातूंत ताची घरकान्न आनी एक व्यक्ती जखमी जाल्ल्याचें कळ्ळां। पावस झडपाक लागिल्ल्यान अखिल आनी ताचे वांगडा आशिल्ले 7-8 जाण गाडये वटेन वचूंक लागले। वतना अखिल अचकीत जमनीर कोसळ्ळो। उपरांत 108 अँब्युलन्सींतल्यान उपचारा खातीर ताका जीएमसी व्हेलो। थंय दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। जोगलाचो करंट जमनींतल्यान ताच्या आंगात गेल्ल्यान ताका मरण आयलें अशी म्हायती पुलिसांनी दिली। मजगतीं मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एक पंगड गाडयेचे दिकेन वतालो। ह्या वेळार जोगलाचो एक करंट त्या वाठारांत देंवलो। ताचो प्रभाव रोखडोच अखिल, ताची घरकान्न आनी इश्टाचेरूय जालो। हातूंत अखिल हाका झटको बसून जाग्यारूच मरण आयलें। अखिल हांची घरकान्न आनी इश्ट साबुद्दीर आयली, मात अखिल थंयच पडून उरलो। पुलिसांनी कूड पोस्टमॉर्टमाक धाडून नेटान आयिल्लो जोगलाचो करंट हेच अखिलाच्या मरणाचें कारण थारलें अशें सांगलें। खिणाखिणा ताज्यो घडणुक्यो आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीर www.bhangarбhuy.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात। देव बरें करूं।